रुपेश स्टार्ट कर मग. सगळ्यांना नमस्कार आणि उर्बेभरीत युवकांचे सगळ्यांचे स्वागत. डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज आयोजित एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल 2025 या प्री लॉन्चिंग सोहळ्यात तुमकां सगळ्यांक उर्बेभरीत येवकार दिता. ह्या कार्यावळीक मुजरत आमच्या मदीं आसात गोंय राज्याचे मानाधिक मुखेलमंत्री, कर्तृत्व, वक्तृत्व आणि नेतृत्व जाणे आपल्या कार्यकाळान खऱ्या अर्थान सिद्ध केला. एक सामान्य कार्यकर्तो, आमदार, सभापती, मुख्यमंत्री असो सुवर्ण प्रवास तांकां लाभला. मोठ्या ताईंच्या गजरान मानाधिक मुख्यमंत्र्यांक ह्या वेळार येवकार दिव्या, त्यांचे स्वागत करूया. तशेंच मुजरत आमच्या मदीं आसात निळकंठ हळर्णकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हजबंडरी अँड वेटरिनरी सर्व्हिसेस, फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स. मानाधिक मिनिस्टरां खातीरूय मोठ्यान एकदा ताईंचो गजर जावनी. ह्या वेळार मुजरत वेदीर आसात डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज रिस्पेक्टेड मॅडम यशस्विनी बी IAS. मोठ्यान ताईंच्या गजरान आमी तांकां ह्या वेळार येवकार दितात. मागता आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल डायरेक्टर ऑफ फिशरीज रिस्पेक्टेड मॅडम यशस्विनी बी IAS टू गिव्ह फ्लोरल वेलकम टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. मोठ्यान ताईंचो गजर जावनी मानाधिक मुखेल सोयऱ्यां खातीर. I request Director Madam to kindly welcome Minister of Fisheries Neelkanth Harankar sir. कार्यावळीचे सुरवेक फेस्टिवल थीम सॉंग आमी हांगासर लॉन्च करता. दर वर्सा अशे तरेचे वेगवेगळे थिमीचेर सॉंग लॉन्च जाता आणि 8वें एडिशन हे मेगा फिश फेस्टिवलाचे सुरवेक फेस्टिवल थीम लॉन्च. दर्याचेर नदर मोजी सुकती भरती सोय माची लाराचेर वाट करून नुस्तें हाडटा. पागल काटाई आमी करून बांद मानश्यो आमी राखून गोंयचे दायज आमी सांबाळून गोंयकार पोट राखता. दर्याचेर नदर मोजी सुकती भरती सोय माची लाराचेर वाट करून नुस्तें हाडटा. पागल काटाई आमी करून बांद मानश्यो आमी राखून. थँक्यू. मोठ्या ताळयो जावनी ह्या स्पेशल सॉंगा खातीरूय. मुखार मानाधिक मिनिस्टर आसात, तांच्या संकल्पनेंतल्यान तांच्या मार्गदर्शना खाला हो पुराय फेस्टिवल आयोजीत जाता. मागता मानाधिक मिनिस्टरां कडेन तांणी ह्या वेळार आपले उलोवप करचें. सर, आजचो गोवा मेगा फिश फेस्टिवल आयज फ्लॅग ऑफ करपाक आमच्या मदीं उबे आसात आमचे गोंय राज्याचे डायनामीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, डायरेक्टर ऑफ फिशरीज यशस्विनी, तुम्ही प्रेस आणि हांगा असले सगळे प्रेमळ भावानो आनी भयणीनो. ह्या वर्सा आमी 1 म्हयनो पयलीं हो फिश फेस्टिवल करपाचो केलो. कारण जे एकेडॅमीक भुरग्यांचे आहा, जे 11वी 10वी 12वीचे एग्जामी फेब्रुवारीन आहा, तेज्या खातीर एक म्हयनो आमी पयलीं केलो. आनी ह्या वर्सा करता आसतना हो करपाचो मेन उद्देश म्हणजे इतकोच की B2B बिजनस टू बिजनस डेव्हलप जावपा खातीर. त्याच बरोबर जी ह्या स्ट्रिमीन मॅरीन फिशरीजान जी भुरगीं शिकपाक वयतलीं तांकां ज्ञान गावपाक, तांकां बऱ्या बऱ्या फॅकल्टी कडेन बऱ्या बऱ्या रिसोर्सा कडेन इंटरॅक्ट करपाक बऱ्या पैकी वर्कशॉप आसतले. आनी जास्तीत जास्त हो आमचे प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजनेन ज्यो स्किमी आहा त्या प्रमाणे हे ट्रेडिशनल न्हू जाल्यार इंडस्ट्रियल माध्यमान कितकेश्योच सरकाराच्यो स्किमी आहा. त्या खातीर संपूर्ण गोवा करपा खातीर आनी आत्मनिर्भर भाव करपा खातीर सरकार हे प्रयत्न करता. आनी हे स्पेशल आमच्या मुख्यमंत्र्याचो सपोर्ट आहा आनी तेंच्यांनीच हे करपाक तेंच्या मार्गदर्शनान आमी करता. इतकें सांगून हो येता तो एक्वा गोवा फिश मेगा फिश फेस्टिवल बऱ्यापैकी करूया आणि तुम्ही सगळ्यांनी सहकार्य करचे आणि बऱ्यापैकी घडून हाडचे इतकें सांगून सगळ्यांक देव बरें. देव बरें करूं सर. इश्टानो, ह्या लॉन्चिंग सेरेमनी खातीर मुजरत आमच्या मदीं आसात गोंय राज्याचे मानाधिक मुख्यमंत्री
गोयच्या सर्वांगीण विकासाचे शिल्पकार आमचो दोतोर, आमचो अभिमान. सदांच हांव म्हणटा की जोपर्यंत दोतोराचे नेतृत्व आसा तोपर्यंत गोंयकारांक भिवपाची गरज ना. दोतोरा कडेन मागतात आनी ह्या वेळार आपले उलोवप करचे. एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल हाच्या लॉन्चिंगच्या कार्यक्रमाक आमच्या मध्ये आसात फिशरीज मिनिस्टर बाबनेरकर हळणकर, डायरेक्टर यशस्विनी, फिशरीज डिपार्टमेंटाचे बाकी सगळे स्टाफ आणि माझ्या पत्रकार मित्रांनो. सगळ्यात पयली नव्या वर्साच्यो तुमकां सगळ्या जाणांक उलोवणी परबी नवें वर्स सुखाचे, समृद्धीचे, आत्मनिर्भरते कडेन वचपाचे, स्वयंपूर्ण गोंय कडेन व्हरपाचें आसचें हें देवा लागीं मागता. म्हणजे मोदीजींची संकल्पना आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट करता आसतना फिशरीज सेक्टर हो स्वयंपूर्णा कडेन वचपी हो एक डिपार्टमेंट आसा आनी ह्याच स्वयंपूर्ण गोंयाक व्हरपा खातीर फिशरीज डिपार्टमेंटूय बी आपलो खूब मोठ्या प्रमाणात वांटेकारी आसा. पारंपारीक रित्या फिशींग करता आसतना ताका आमी म्हणटा तशी मॅकनायज जोड कशी दिवची आनी लोकां मदीं चडांत चड हाच्या मदीं जागृती कशी घडोवन हाडची आनी एडवान्स फिशिकल्चर कशें जावचें, नवीन तरणाटे फिशींग उद्योगा कडेन कशा पद्दतीन येवचे हाच्याच खातीर फिश फेस्टिवल हे आमी दर वर्सा मनयता. आनी हे फिश फेस्टिवल करता आसतना चडांत चड लोकांचो इन्वॉल्वमेंट जावचो म्हणून आयची व्हॅन लॉन्च जी गांवागांवांत वतली आनी फिश फेस्टिवलाचेर जे जागृताय जी आहा ती निर्माण करतली. फिश फेस्टिवल आमी पणजेंतल्या कांपाल ग्रावंडाचेर करता. जे फिश फेस्टिवलाच्या निमित्तान जशें सांगलां तशें एके वाटेंतल्यान कल्चरल एक्टिविटी, एके वाटेंतल्यान वेरियस टायप ऑफ फीश, लोकांक नवीन नवीन फीश कशा कितें मेळूं शकता, गोंयांत कितें एवेलेबल आसा हें दाखोवपाचोय एक प्रयोग जाता, खावपाचोय प्रयोग जाता आनी बाकीचे सगळे म्हणजे बिझनेस टू बिझनेस, B2B किंवा नवीन भुरगे जांकां शिकपा जाय तांकां सेमिनार्स अशा पद्दतीचो हो फेस्टिवल आसता. हांव खरोखरूच तोखणाय करता म्हज्या फिशरीज डिपार्टमेंटाचे. त्या निमित्तान मिनिस्टराच्या लिडरशिपीच्या सकयल हे फिश फेस्टिवल व्हडा संख्येत आमी मनयता. हांव परत एकदां म्हणजे ह्या परत फिश फेस्टिवलाक शुभेच्छा व्यक्त करता आसतना चडांत चड म्हणजे नॉट ओन्ली फ्रॉम द फिशींग कम्युनिटी बट इतर तरणाटे सुद्दां आज फिशींग बिझनेसांत येवपाक लागल्या. जे ल्हान आसतले किंवा मोठे आसतले चडांत चड लोकांनी फिशींग बिझनेसांनी येवचें म्हणजे जेणे करून आमकां फिशींग बिझनेस गोंयांत म्हणजे प्रधानमंत्री यांची योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आणि ज्या ब्लू इकॉनॉमीचेर आमी सातत्यान उलयता. बींग अ गोवा कोस्टल स्टेट आमकां ब्लू इकॉनॉमीक चड मोठो स्कोप आसा. इज नॉट ओन्ली द फिशींग बट ब्लू इकॉनॉमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना हाजो आमी NIO नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी आसतलें किंवा आमी तशें म्हणटा की पोलार इन्स्टिट्यूट जे गोंयांत गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची ही दोनूय इन्स्टिट्यूट आसा. ह्या दोनूय इन्स्टिट्यूटाचो फायदो घेवन ब्लू इकॉनॉमीचेरूय भर दिवपा खातीर इट इज नॉट ओन्ली द फिशींग बिझनेस बट त्या खातीर हांवें म्हटलें की हातूंतल्यान हे फावटी NIOकूय आमी इनवॉल्व करतले, पोलार इन्स्टिट्यूट हांकांय इनवॉल्व करतले. येयल्ल्या लोकांक ह्या दोनूय इन्स्टिट्यूटाच्या वतीन गोंयांत कितल्या मोठ्या प्रमाणात लोक रिसर्च करता किंवा पोलार इन्स्टिट्यूटचो फायदो घेवन कशा पद्दतीन वेरियस ब्लू इकॉनॉमीतलो एक्सप्लोर करता हेय बी नवीन भुरग्यांक, नवीन तरणाट्यांक पळोवपाक मेळचें हो एक उद्देश ह्या फिशींग फेस्टिवलाच्या निमित्तान आसतलो. हांव नवीन तरणाटे जे ग्रॅज्युएट शिकता हांकांय बी आव्हान करतलो की ब्लू इकॉनॉमीच्या वाटेंतल्यान तुमी फुडें येवचें आनी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय आमी जेन्ना विकसीत भारत 2047 हे विजन पळयता, विकसीत गोवा 2047 ह्या विजना कडेन फुडें वयता आसतना फिशींग सेक्टरांत गोंय स्वयंपूर्ण जावचें, चडांत चड मोठ्या प्रमाणात जावचें हाज्याय खातीर आमचो प्रयत्न आसा. परत एकदां हांव आमचे मिनिस्टर बाबनेरकर हळणकर हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल हे फेस्टिवल बऱ्यांतले बरें जातलें, सगळ्यांनी ताका तेंको दिवचो इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं. खूप सुंदर अशें मार्गदर्शन मनालीक मुख्यमंत्र्यांनी केलां. चडांत चड हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमी कार्यावळ मुखार व्हरता, फ्लॅग ऑफ करतात व्हेकल्स ज्यो पुराय गोंयभर ह्या फिश फेस्टिवलाच्या संदर्भात जागृताय करतली आणि ह्या फिश फेस्टिवलाक जैतिवंत करतली. 10 जानेवारी ते 12 जानेवारी हे 3 दीस हो एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल कांपाल ग्राउंडार जातलो. तुम्ही सगळ्यांनी ह्या फेस्टिवलान तुमचे सहभाग घेवचो. फूड अँड कल्चर, एक्वेरियम, गॅलरी, सांस्कृतिक कार्यावळ, कमर्शियल स्टॉल्स तसेच वेगवेगळ्यो कार्यशाळा, वेगवेगळ्या सर्तींचे आयोजन
या पुराय 3 दिसाच्या कार्यावळीन आसतले. तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल 2025 सक्सेसफुल जातलो हो हावेस आमी हांगासर दवरतात. मनादीक मुखेलमंत्री, मनादीक मिनिस्टर तशेंच डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज हांच्या हस्तुकी व्हेकल्स फ्लॅग ऑफ करून आमी जागृताय दर्याचेर नदर म्हजी सुकती भरती सोयपाची लाराचेर वाट करून नुस्तें हाडटा. पागल काटाई आमी तोडून बांद मनशो आमी राखून गोंयचे दायज आमी सांबाळून गोंयकार कोण राखता. दर्याचेर नदर म्हजी सुकती भरती सोयपाची लाराचेर वाट करून नुस्तें हाडटा. डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीजच्या वतीन गोंय राज्याचे मानादीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या मोलादीक वेळा खातीर, तुमच्या मार्गदर्शना खातीर. हाचे फुडें तुमचें सहकार्य मार्गदर्शन आमकां सदांच मेळचें. तशेंच मानादीक मिनिस्टर निळकंठ हळदकर सर हांकांय चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही फ्लॅग ऑफ सेरेमनी हांगासरच संपन्न जाता. सगळे उपस्थित पत्रकार भाव सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा.